सायबा सांतातून तूं सांडलोल्या वस्तूंचो आस्कारी देवा सरशिलो पयस वचून हांव जिवितांत सांडला थूंच म्हज्या आदाराक पाव. हॅलो शॉन, हाय, देव बरें दीस तूं. देव करपा दे. पाद्री ना आसा भितर आसा, वच. देव बरें करूं. गुड मॉर्निंग फादर. देव बरो दीस दिवं. बस. कसो आसा बर्डन? गोड आसा फादर. फादर हे फाटी इस्कॉलान मिड डे मील सप्लाय करपाचो कॉन्ट्रॅक्ट मेळला म्हाका. देवाक आर्गा, देवाक दिनवास. प्रमाणीकपणान तुजो वावर कर आनी जिवितान व्हड मनीस जा. फादर फाटीं कितलींशींच वर्सां हांव टेंडर भरतालो पूण म्हाका मेळो नासलो फादर. हांवें सांतातोनी लागीं मागणें केलें आनी हे टेंडर भरलो मेवलो. आतां मागलो उपकार फारीक करूंक आयलो फादर. इगोजेची पांव दे सांतातोन निधी आसा न्ही, ह्या निधी खातीर म्हजी ल्हानशी देणगी फादर. अंदूच्या वर्सा सांतातोनीच्या फेस्ताचो सगळोच खर्च भरूंक हांव तयार आसा. पाव दिसां तातून ही गरीब भुरग्यांची निधी बरे मनान दान दिता तें देवाक पावता. देव बरें करूं फादर. येता हांव. एक मिनट, पावती वर. जिवितांत सदांच ट्रान्सपरन्सी आसप गरजेचें आनी दुडमा बाबतीन हिशोब नितळ निवळ सांबाळप आमी सगल्यांनी वावरूंक जाय. देव बरें करूं फादर. सायबा सांतातोन तुजेरूच पातयेवन हांव मुखार सरला. म्हाका तुजो आदार दी. ह्या वेवसायान उंच सरूंक देवा लागीं म्हाका कृपा मागून घे. जेजू बाळोक तुज्या लिबरार खेळटालो ताच्या कानान म्हज्या यशाची खबर घाल आनी जिवितांत यशस्वी जावंक म्हाका बळ आनी आदार मागून घे. सांतातोन आमचे पासत माग. शेफ हांवें बगर खूब जाग्यांचेर खाल्ल्यात. हांवेनूय. पूण कितेंय बगर तो बगर, मास्टर शेफाचो बगर. देव बरें करूं. कितें आसा, म्हजीं भुरगीं आपल्या जिवितांत सगलीं सेटल जालीं. म्हाका तांचे पासत आनी कांयच करूंक नाका. खरेंच म्हणल्यार गिरायकांतल्यान एक बरें उतर येता तेंच आमकां पुरो. तेंच व्हड तें. एक सांग, तूं बगरांत गोस्त्यो कितें घालता? मोग. मोग देवाचो, मोग म्हज्या बाबा भयणीचो आनी मोगाचेर केरीत देवाचें बेसांव आसा. कित्यांतूय आसूंक जाय तो मोग. मोग सैम देवाचें. मोग जोर देव कुरपेची. देव आमचो मोग कोत्ता आनी आमी देवाचो मोग करूंक फावो. देवाचो मोग करप म्हणल्यार देवाचेर भावार्थ दवरप, ताचेर विस्वास ठेवप. जेन्ना आमी देवाचेर भावार्थ दवरता तेन्ना आमी ताचो मोग आमच्यान थीर आसा देखून ताणें दिल्ल्यो आज्ञा विस्वाशीपणान आमी पाळटा. जेजून आमकां नवी आज्ञा दिल्या, मोगाची आज्ञा. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या मनान, सगल्या तुज्या बळान, सगल्या तुज्या ओतम्यान तुज्या दुनिया देवाचो तुवें मोग करचो. आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो मोग करचो. जेजूचो पवित्र खुरीस आमकां हेंच शिकयता. खुर्साचें उबें लाकूड स्वर्गाचे दिशेन आसा. देवाचो मोग करूंक आमकां आपयता.
खुर्साचें आडवें लाकूड आमकां आमच्या भावा भयणीचो मोग करूंक प्रेरणा दिता. सांत हातून तशेंच केलें. आमी देवाचो आनी आमच्या भावा भयणीचो मोग करून आमची यात्रा फुडें व्हरुया. दिशा कितें कोत्ता? दाळ साफ कोत्ता. साफ कोत्ता? पूण ही दाळ साफूच आसा न्हू. घरांत आमच्या भुरग्यांक आमी रांदून घालता तेन्ना साफ कोत्तात न्हू. तशींच इस्कॉलान कोणाची तरी भुरगीं खातलीं. मोगान परमस करूंक बरें मिड डे मील दिवया. सरकार पयशे फारीक कोत्ता आमकां. सरकार पयशे फारीक कोत्ता. सरकार पयशे फारीक कोत्ता तातूंत सरकाराचे अधिकारी आपणाचो फायदो काडून आपणाचो हापटो काडून उरलेले आमकां दिता. हो मोग बोग पळय म्हणटा ते फकत आमकां लागता, आमकांच, तांकां लागना. हॅलो सबिना, गाडी चलयता. राव सायडीक घेता. ओ हांव त्याच वाटेन पास जाता. म्हाका फकत 5 मिनट दी, हांव पावता. होय होय होय, थँक्यू थँक्यू. हे शेफ कसो आसा? आसा बरो बाबा. म्हाका चिकन बर्गर आनी एक उगडासर घरा व्हरपाक पार्सल. 2 किलो बनाना केक आणि गार्लिक चिकन 2 डझन. ग्रेट. हे सबीना Walden the Great. सांग. येताच कामाक लागला तो? आमी धंदेकार आणि धंदेकारांनी वेळ वगडांक जायना. वेळ वगडाक म्हटल्यार पातोक. सादे पातोक न्हू, हा महापातोक. Spot on. सांग. तुजो 14,40,000चो हांवें चॅक काडला. वाव. तातूंत 10% म्हणल्यार 1,40,000 आनी 4,000 जाता जाल्यार आनीक एक 6,000 घाल आनी रावंड फिगर 1.5 लाख कॅश दी आनी ऑफिसांत येवन तुजो चॅक व्हर. 1.5 लाख. दुसरें म्हणल्यार तुजो जेवणाचो रिपोर्ट एकदम बरो आयला. तुमच्या त्या शेजाराचो बरो ना, कांयच भिनाका. हांव व्हडले साहेबा कडेन उलयला. ताचो कंत्राट रद्द करून तुका ताची सगळी इस्कॉलां दिवंक तो तयार आसा. वाव, दॅट्स ग्रेट न्यूज. ग्रेट न्हय? पूण साहेबाक मरे एक 3 लाख दिवन सोड. 3 लाख. फुडें रे. रॉ मटेरियल हाडपाक आमी तुका 10 लाख एडवान्स दिता. 10 लाख. तुजेर हांव इतलें मेहरबान जाता. थँक्यू सो मच. आमची खबर कर केन्ना. बरें, फाल्यां सकाळीं येता हांव. पूण ते पयशे मात सदां परी घरा घेवन यो. आनीक एक, तूं ते वटाणे ग्रीन पीस बरो म्हारग हाडटा मरे. 2,500 साक. 2,500 साक? म्हजो एक फ्रेंड विकता. बारीक मातशें पूण सवाय. 1,400 रुपया साक. हेंच घे तूं. पूण ते चड बारीक. भाजयेक बरें लागनात. वॉल्डन, ते वटाण्याचेर कांय ना रे ते. सगले आसा ते मसाल्याचेर. मसालो बरो जाता तुमचो. तूं हेंच घे. फायदो पळय तुका कसो करता ते. सायबा बोगूस, ह्या तरणाटपणार असली नाटकां. देवा, सायबा तूंच हांची मनां उजवाडाय आनी बदल आनी आमच्या भुरग्यांक राख आनी सांबाळ. तू वस्तू पडून हाडिना. वटाणे सामके बारीक आसात. किड्यांनी खायलेले आसात. हे पळय, म्हारग वस्तू हाडून मिड डे मील करून इस्कॉलाच्या भुरग्यांक दिवंक आमकां कोता केला. हाडल्यार ते रांदून सोड. पूण तुका बरें नांव आसा. नांव वगडायतलो मरे तूं. नांवाचेर कांय ना. आतां आमी फायदो करूंक चिंतूंक जाय. फायदो फायदो फायदो? कुसियेंस घाणान धरून? कॉन्सियन्स म्हणजे अंतस्करण. देवान आमकां अंतस्करण दिलां. कितें बरें
कितें वायट, कितें सारकें, कितें चुकीचें हें आमकां अंतस्करणा वरवीं थावें जाता. अंतस्करणाचो आवाज आयकून आमच्या क्रिस्तांव आपोवण्यांक सोबता आनी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आमी दर एकल्यान पावलां मारूंक जाय. पूण खरेपणी आमी कितें करता काय, अंतस्करणाचो आवाज आमी बेऱ्या कानाचेर घालता आनी आमकां जाय ते भशेन भ्रश्टाचार करून आमी जियेता. कित्याक आमचो देव जावन गेला दुडू दुडू. दुडू आसत जाल्यार सगळो तुका सलाम मारता, सगळो तुका मानान लेखता. आयज कठीण वावर करून हांव दुडू जोडटा, दुडू एकमत वापरून दुडू जोडटा हांव, दुडू. सरकाराच्या अधिकाऱ्यांक दुडू दिवन हांव कंत्राट घेता. व्हडल्या कॉर्पोरेट घरांनी हाफ्तो पावून हांव म्हाका बुफे ऑर्डर्स घेता. जालें कितें जालें? शेवटाक म्हजोच वावर तो, दुडू म्हजो. दुडू वापरून आतां हांव संवसार जिखतलो, संवसार जिखतलो, संवसार जिखतलो. हे साबिना, हॅलो सांग, हॅलो वॉल्डन. चॅक काडल्या म्हजी? वॉल्डन आमकां एक प्रॉब्लेम जाला. कोरोना व्हायरसाक लागून फाल्यांच्या इस्कॉला बंद. आतां ती केन्ना सुरवात जातली ती कांय सांगूंक नका. फाल्यांसून घरांतूच बसपाचें, घरा भायर सरचें न्हय म्हूण सरकारान हुकूम घातला. आमी आतां ऑफिस बंद करून वयता. सॉरी वॉल्डन, आय एम रियली सॉरी. हे तिशा, आय हॅव गॉट अ ग्रेट आयडिया. फाटलीं वर्सां आमी जोरात रावलीं. हॉलिडे घेवंक ना, आतां इस्कॉलाकूय हॉलिडे पडल्या. हाव अबाउट अ टूर टू ऑस्ट्रेलिया? हॉलिडेयांक गेल्यार कितलो तेंपूच जालो. या आमी. आय थिंक इट्स अ ग्रेट आयडिया. एक मिनिट, आतांच फोन करता हांव. हॅलो वॉल्डन. हे पेव, म्हाका घरखानीक आनी भुरग्यांक टूर जाय. टू ऑस्ट्रेलिया. सॉरी वॉर्डन, कोविड-19 लागून सगळें बंद. नो फ्लायट्स, इनकमिंग एज वेल एज आउट गोईंग. वॉट? या सॉरी. देव आमचो रुचणार, देव आमचो सांबाळणार. आयज ह्या भोव पवित्र संस्कारा मुखार हें मागणें करून हेंच सोत आमी नियाळटले. देव आमचो रुचणार म्हणटच आमी देवाचे रुचनेन देवाक मागणें उबारूंक जाय. आमच्या जिविताच्या देण्या पासत देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय. देवाक आमी वाखाणूंक फावो. आमचे लागीं सगलें आसा. आमचे लागीं दुडू आसा, आमचे लागीं गिरेस्तकाय आसा. पूण ह्या व्हायरसाक लागून आमच्या भारतांत आनी आख्ख्या संवसारभर लॉकडावन सुरू जाला. आमचे लागीं दुडू आसा, गिरेस्तकाय आसा. पूण ह्या लॉकडावनाक लागून कोटा आमच्यान इगोर्जेंत मिसाक येवंक जायना. इगोर्जेंत पवित्र बोजवण जाता तातूंत वांटो घेवंक जायना. समाजीक माध्यमांतल्यान आमी वांटो घेता. आमचे लागीं दुडू आसा, आमचे लागीं गिरेस्तकाय आसा. पूण एक खानावळींत वचून आमच्यान आमचे रुचीचें आनी आवडीचें जेवण पासून जेवंक जायना.
आमचे लागीं दुडू आसा, आमचे लागीं गिरेस्काय आसा. भायल्यो वस्तू हाडून पासून आमच्यान घरान रांदून जेवंक जायना. कितें कोत्ता रे तूं असो दीस रात सोरो पियेता. कितें करूं? गाडयो आसा पूण भोंवपाक मेळना. दुडू आसा पूण वापर करूंक मेळना. घरान घुस्मटमार जाता म्हजो घुस्मटमार. वाट लावून घेवं नाका जिवाची. देवाचेर विस्वास दवर. एव्हरीथिंग विल बी फायन. फातिका, म्हाका तुजो आदार जाय. तकली सामकीच बेजारल्या. कितें जालां? बस न्हय, शांत जा. फादर, वॉल्डन दीस रात सोरो पियेता. ह्या लॉकडावनान वॉल्डनाक हांवें आपयला म्हूण सांग, हांव उलयतां ताचे लागीं. तो येवपाच्या इस्तादार ना फादर. इतलो पियेला. बरें, हांवूच येतां बेटीक. दिशा, कसलो फायदो न्हू. आमचे लागीं सगळेंच आसा पूण कांयच ना. व्हडले व्हडले जेवणां जेवतालीं आमी. आयज पळय, मिड डे मिल्साक भुरग्यांक खावंक हाडलेलें आमकां खावचें पडटा. गॅरेजीन गाडयो आसात पूण आमकां भायर वचोंक मेळना. ह्या कोरोना पॅन्डेमिकाक लागून कितले हुस्कूच जाल्या न्हू आमी. सांडेले जाल्यात न्हू आमी. हांवच नको. ह्या फुडें कसले दीस येतले ते. वॉल्डन, सगळें सारकें जातलें. तुडू किरेस्कायेन मनीस आपूण देव म्हूण सोंसमतालो. आपल्या लागीं सगळें घडटा म्हूण चिंततालो. गोरवान कितलीं उठ्ठालीं न्हय आमी. आमकांच कितलीं व्हड म्हूण सोंसमतालीं न्हय आमी. पूण ना, मनीस किरकोळ माती. देव आमचो रुचणार. फादर, दुडू जोडपाचो हेतू मनान दवरून हांव धांवलो. धांवलो फादर. धांवत रावलो. लॉन्स दिवन कोंत्रात घेतले. सवयांनी उण्या दर्ज्याचो माल वापरून हांव लोकांच्या भलायकी कडेन खेळ्ळो. घरा लागीं बँकांत म्हजे खातीर, म्हज्या कुटुंबा खातीर हांवें जायते थेवे जोडले, जायते केले. आयज गॅरेजीन गाडयो आसा. कसलो फायदो? उजार करूंक मेळना. पयशे आसा पूण कितें बऱ्यो वस्त खातलो म्हटल्यार ती हाडूंक वचूंक मेळना. फादर, इश्टांक पुरयन हांवें पयस केले. हांव जिवितान सांडला. कितें करूं फादर, कितें करूं? देवाशी यो, परत देवाशी यो. वॉल्डन, तूं 7 हातुनीचो बोगत न्हय. 7 हातून सांडलोल्या वस्तूंचो आस्कारी तूं जिवितान सांडलाय. देवा सरशिलो पयस वचून तुजो आत्मो सांडला. आयज जिवितान तूं एक सांडलोली शेळी जाल्या. परत यो, तुजो भावार्थ घट कर. एक बरें कुमसार कर. 7 हातुनी लागीं माग, तो तुका जेरूल सोदून काडटलो. फादर, फादर, म्हाका कुमसार जावंक जाय. चल, तयारी कर.
सांतातून बरेपणान बोल्लोले आपोसला तुवें देवाक कडच्यान उचोऱ्या करचें देणें सांडलेली वस्तू मेळोवची वो चल्लेल्यो वस्तू परत दिवपाचें देणें घेतलां ह्या वेळार तूं म्हाका पाव तुजे मजतीन हो उपकार म्हाका फावो कर म्हजी सांडलेली वस्त परत म्हाका मेळुशी कर आनी हे मिलाग्री वरवीं म्हज्या सोमयांक हांवें मोहिमा दिवंक म्हाका कृपा फावो कर आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार न मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदो वांचतवी तुजो पूज येसू बागेवन मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन फादर यो वॉल्डन बस कितें खबर वॉल्डन कसो आसा हांव आसा बरो फादर आमची इकोर्जियन सोसायटी ऑफ सेंट विन्सेंट पॉलाची संस्था आसा न्हय ह्या संस्थेच्या सगळ्या वांगड्यांक हांव हे लॉकडावन काबार जायसर जेवण आनी गरजेच्यो वस्तू तशेंच वखदां दिवंक तयार आसा पूण एक मात फादर म्हजें नांव कित्यांतूच येवंक जायना वांगड्यांक सांग म्हजें नांव कोणाकूच सांगूं नाका म्हूण गरीब धाकट्यांक म्हजो आदार करून म्हज्या जिवितांत देवाची कृपा मेळून घेवंक सोदता हांव फादर शाबास वॉल्डन शाबास आज तुज्या जिवितांत थारोवन आयली